सप्तकभरान हायवेचे काम करपी कॉन्ट्रॅक्टरान तिसरी पायपलायन फोडून लोकांक उदक ना करून घाला। कुट्टाळे आनी आक्षेच्या लोकांक एक तर उदक कमी मेळटले आनी थोड्यांक सप्लाय मेळचोच ना। सांखवाळे नॅशनल हायवेचे काम करताना क्रेनीचे दात लागून उदकाची पायपलायन फुटली। पायपलायन बरीच पोन्नी आशिल्ल्यान सारकी करपाक वेळ लागतलो म्हूण PWD सांगता। पयलीं केरये खाणेपार उपरांत गिरी आनी आतां सांखवाळे लायन फोडल्या। पायपलायन फुटल्या कितें जालें आनी खंयचे एरियेक आयज उदक मेळचें ना आनी केन्ना पासून कंप्लीट जातलें मातशें सांग। ही पायपलायन सगळ्यांची एकांक सुमार फुटली। नॅशनल हायवेचो एस्टिमेट इंजिनियर ताणें आमकां कॉल केलो मागीर आमी रोखडेच धांवत आयले हांगा। पळयलें जाल्यार हांगा ते डिगींग करताले। इनफॅक्ट एक झाड आशिल्लें हांगा ताजे मूळ ते काडटाले आनी त्या टायमार तांणी तांची JCBची दांत लागून आमची पायपलायन डॅमेज जाल्ली आसा। आनी ही 500 mmची CI पायपलायन। ह्या पायपलायनी खातीर कुट्टाळचो मेजरसो पार्ट तांकां उदक ना जातलें आनी आक्षें उदक ना जातलें। तरी सुद्दां आमी कितें केलां की थोडे कडेन उदक डायवर्ट करून मेजॉरिटी एरिया कवर करपाचें ट्राय केला। पायपलायन बरीच पोन्नी आशिल्ले कारणान मातशें आमकां त्रास आसा हें रिपेर करपाक। फूल पायपलायन रिप्लेस करची पडटली कित्याक ताका बुराक पडल्या प्लस ताका क्रॅक आयला। एक फूल पायप आमकां रिप्लेस करचो पडटलो। त्या जी एजन्सी काम करता तांचो सपोर्ट घेवन सद्या आमी चालू केला। इतल्या मजगतीं म्हापशागिरी हायवेर एक्सपान्शनाचें काम चालू आसतना क्रेन सायडीच्या शेतान मुंगल्ली शेतांतल्यान वचपी लायटीची लायन आनी थियेच्या पर्वरी वचपी उदकाची पायपलायन डॅमेज जाली। हो हायवे सामको बिजी। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसतना रस्त्यार एक ट्रॅफिक पुलिसूय ना म्हूण लोक चाळवले। काल सांजेतान पळय हांगा पळय मॅच जाला आनी हे मॅचान पळय तूं आतां हांगा शावलां हाडल्यान रस्त्यार दवरल्यान हांगा एक पुलीस पासून दिसती पडना पळय। आनी हो ती सकल वचून वेशीत जाल्यार मिस्टर फार्मरा लागीं ती आनी त्या तारी सकल चालावन दिवंक रावल्या। तेच पुलीस तर हांगा तर येवन आतां पळय हे हांगा तर पळय आतां ट्रॅफिक गायड करतात ते तर आयिल्ले आनी हांगासर पासून कितें केलें जाल्यार काय वेळेर जावपाचें वेवस्थीत जावपाचें कळ्ळें न्हय। परिस्थिती पळय कशी जाल्या आमची ती पळय कोणाचे कोणाक पडला आतां कोण हांगासर हांगा एक्सिडेंट जालो लागलो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा। निमाणे PWD इलेक्ट्रिसिटी आनी कॉन्ट्रॅक्टराच्या मनशांनी येवन सगळे जाग्यार घाले। हितून डॅमेज केलेली आमकां डॅमेज काय जावना फक्त मशीन शिरकल्लें काम करता आसतना ते काडले मॅनेज केले। इलेक्ट्रिसिटी केबल वॉटर सप्लाय केली वॉटर सप्लाय आमी रोड्स ना आमी रोडाचें न्ही आमी ते मशीन काडपाक लायले। रिपेर न्हू फॉल्ट हांगासरूच जाल्या आनी ही काल सांजे फेल जाल्ली केबल फेल जालो त्या JCBक लागून ते उरलेलें काम आतां आमी ती माती काडून आमी केबल जॉयंट मारून ते जातले सारकें। खंय इफेक्ट इफेक्ट खंय एरिया खंयचे इफेक्ट म्हणजे आमची स्टँड बाय सप्लाय आसता आमी रेज्युमा सप्लाय एरिया खंयची नो एरिया नो दिस इज गोईंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम थिवी टू पर्वरी एंड इट इज गोईंग टू सालिगांव बट वी हॅव गिवन सप्लाय मेंटेन्ड द सप्लाय टू ऑल द स्टेशन लायक दॅट देर इज नो प्रॉब्लम फॉर एनी लोकल। पयलीं फोंड्या केरये खाणेपार लायन फोडून मडकय प्रियोळा उदक ना करून घाले। उपरांत गिरी लायन आनी इलेक्ट्रिसिटीचो केबल फोडून बार्देसान कांय वाठारांनी लायट उदक ना करून घाले आनी आतां सांखवाळे लायन फोडून आक्षे कुट्टाळीकरांक बशिल्ले कडेन उदकाक ताप। आठवड्याभरान तिसरो प्रकार। हायवेच्या कामाचेर सरकाराचो कंट्रोलूच दिसना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सांग्यावेल्या प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक जमीन संपादना खातीर संबंधित भाटकार आनी कुळांकडे जिल्लोधिकारी आनी थंयच्या आमदाराची बसका जाली। कांय कुळां सोडल्यार चडशे जाण खंय जमीन दिवंक तयार जाल्यात। थळाव्यांचो तांकां विरोध ना अशें चित्र दिसता म्हूण सांगे आनी कुडचडेचे आमदार उलोवन दाखयतात। भाटकार कुळांक भरपाय कितली दिवची तें मात अजून थारिल्लें ना। काणकोणा लोलयेचो IIT प्रकल्प थंयच्या लोकांक नाका जाल्ल्यान आतां सांग्यार येता। सांग्यार प्रस्तावित IIT खातीर जमीन संपादनाचेर जिल्लोधिकाऱ्या कडेन संबंधीत जमनीचे भाटकार कुळ आनी बाकीचे हक्क आशिल्ल्यांची पयली ऑफिशियल बसका जाली। कुछ ऑक्युपेंट्स थे जिनका क्लेम था कि जो लैंड हमारे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में इज शोन एज गवर्नमेंट ऑफ गोवा's लैंड that they have probably filed some title suits against the land and the matter is pending in the High Court. So it was decided that as in whatever are the outcomes of the case before the High Court, accordingly need will be taken. If a case is decided in their favor, compensation will be given to them at a later stage. As of now, there is no bar on us to go ahead with the acquisition proceedings. It was also informed that those lands, private lands in between where we have tenants,
the tenants, what will be that compensation package for the tenants vis-a-vis the occupants, that was discussed and informed to the people. There were a couple of cases of encroachment also, so they were also informed that the orders will be given soon and they will have to evict and no compensation whatsoever will be paid to them. काय कुळांक थंय IIT आयिल्ली नाका. इतले वर्सां मागीर 3 पिळगी जाले शेत रोयता आमी 21-4 आमचे बाडकरां म्हाका जमीन दिल्ली थोडी शेताची. बाडकार म्हाका सांगपाक लागलो हे चेड्या तूं हे जमनीत तूं कितें जात तें रोयन हा काजू बिजो घाल इतलें म्हाका उत्पन्न आहा तेजेर. आनी आतां आमी तितूंक आमी शेत रोयताय आनी आतां आमी कितें खावपाचें कितें म्हणटा तें म्हाका आयटी जालो नाका सांग्यार आमच्या पोटार पांय दवरून आमकां आयटी नाका. हांव रस्त्यार येताले आमदार भुरग्यांक आमी सुसायड करताले. कुडचडे आनी सांगेचे आमदार उलयता त्या कोतान लोकांनी प्रोजेक्टाक तयारी दाखयल्या. जे टेनंट जे आसा दे आर ऑल एग्रीड, ओनर्स आर ऑल्सो एग्रीड आनी फुडें वचपाचो संभावना लागतले. कलेक्टरान परतून 21 तारखेर डेट दिल्ली आसा. इन द मीन टायम मामलेदार एंड डेप्युटी कलेक्टर बी डायरेक्टेड टू सी हाउ द documents are there of who are claiming. So once these documents are given, then only we will be able to go forward. But overall, एक दोग जाण सोडून 75% लोकांची कन्सेंट आसा. अजून पर्यंत हांवें टेनंट्सा कडेन 2 मिटींग केल्यो. दोनी मिटिंगान म्हाका ऑलमोस्ट 95% तांचे कडच्यान विरोध काय जालो ना. एक सांगले तांकां आमी आतां आमकां अशी केस आसा, एकच केस अशी आसा जी आमकां पेद्र प्रॉब्लम आसा. बाकी सगळे टेनंटा ऑलमोस्ट कांय डिसिजन म्हणजे रॉंग डिसिजन कांय ना. ते म्हणटा आमकां नाकाश म्हणना ते फक्त आमकां योग्य कॉम्पेन्सेशन आमकां गव्हर्मेंटान करचें. एट द सेम टायम आमगे फुडलो प्रोटेस्ट आमगे इंट्रस्ट आसता पळय तो प्रोटेस्ट करचो. म्हणल्यार ती सर्वीस जावं आनी कितें जावं जें घरदार आमकां फुडें चलपा जाय. कित्याक आयडिया पयशे दिल्यार एक टायमान काबार जाले फुडें तशें चलपा जाय न्ही. सो तितलोच तांकां इंट्रस्ट आसा. तेजे खातीर ते कितें करतले हें तांकां हें आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. प्रधानमंत्री मोदीन बायल मनशेक डिफेन्स मिनिस्टर केली. ताणें इंदिरा गांधी कडच्यान शिकचें. इंदिरा गांधीन बांगलादेश कडेक काडिल्लो तसो बलुचिस्तान पाकिस्ताना कडच्यान कडेक काडून दाखोवचें म्हूण आदलो खासदार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाची नव्या रक्षा मंत्र्याक चॅलेंज. गोंयान इंदिरा गांधीची पुण्यतिथी काँग्रेस आनी सरकारान पाळी. इंदिरा गांधीची आज 33वी पुण्यतिथी. काँग्रेसीन वर्स पद्दतीन काँग्रेस हाऊसात आर्गां ओंपली. इंदिरा गांधीच्या पुण्यतिथी निमतान काँग्रेसीन नव्या रक्षा मंत्र्याचेर नेम धरलो. निर्मला सीतारामन ही डिफेन्स मिनिस्टर आमची आसा. कित्याक ती केली तर एक बायल मनशेक हांवें मोठ्या पदाचेर दवरल्या अपॉयंट केल्या हें मोदीक दाखोवपाक जाय आशिल्लें. बरें आसा जर बायल मनशेक जर तूं ह्या पदाचेर पावयलें ताका इंदिरा गांधी कडेन सारकें स्फूर्ती घेवन काम करपाची एनकरेज कर. जें इंदिरा गांधीन केल्लें तें तिणी करचें हें तिका सांग निर्मला सीतारामनान. आनी डिफेन्स मिनिस्ट्रीतली एक डेकोरेटीव पीस अशी जावची न्ही तिणी. आनी म्हणून जर ते इंदिरा गांधी कडल्यान जर स्फूर्ती घेतली जायत तर निर्मला सीतारामन आनी मोदीन बलुचिस्तानाचेर अटॅक करपाक जाय. हे बलुचिस्तानाचे वेगळे करपाक जाय. जशें इंदिरा गांधीन धोरण घेतलें बांगलादेश सेपरेट केली आनी पाकिस्तानाक अशक्त केल्ली त्या बलुचिस्तानाचे आमी प्लॅन करपाक जाय. पूण कांय उलयना कारण कितें कॉन्स्पिरसी आसा काय हें कळना. कित्याक बलुचिस्ताना समज एकचदां कितें घोशणा केल्ली आज निर्मला सीतारामन सांगात एज डिफेन्स मिनिस्टर to assess the possibilities of detaching Balochistan from Pakistan. मंगळारा सचिवालयातूय श्रद्धांजली कार्यावळ जाली. थंय मुख्यमंत्री पर्रीकरान सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती निमतान आनी इंदिरा गांधीक तिचे पुण्यतिथीची आर्गां ओंपली. मोदी सरकार आता गांधी घराणे सोडून बाकीच्या फुडाऱ्यांक क्रेडीट दिवन इमेज वयर काडपाक फुडें सरला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार उलयलो. आयज कशे पद्दतीन जे आमचे थोर लिडर जावन गेले जावं ती इंदिरा गांधी जावं राजीव गांधी जावं पंडित जवाहरलाल नेहरू जावं जे आमचे काँग्रेस पार्टीचे किंवा महात्मा गांधी सुद्दां जावं जे हेंचे कार्य फुडें तितले फुडें हाडप जायना तर हे कशे पद्दतीन तांचे कार्य जर फुडें हाडलें तर ह्या लोकांचे आतां जे राज्य चलयता त्या लोकांचे कार्य तेंचे कडेन कांयच न्ही. म्हणजे तांकां खंय तरी कुशीन दवरून आनी खंयचे तरी लिडराक जे लिडर आमी मानतात हेंकां फुडें हाडप म्हळ्यार खंय तरी डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करप हें सारकें न्ही. क्लब म्हणटा अटल बिहारी वाजपेयीन खंय इंदिरा गांधीक दुर्गा म्हणिल्ली. अटल बिहारी वाजपेयी आणि दुर्गा हे नाव दिले. ही आधुनिक काळातली दुर्गा
केन्ना सांगलें तिणें दुर्गा म्हणून, ज्या वेळार तिणें पाकिस्तान, अमेरिका अशा सारक्या देशांक अक्षरशः ताचो जागो दाखवून दिलो आणि बांगलादेशची निर्मिती केली. त्या वेळार तिका दुर्गा हे नाव अटल बिहारी वाजपेयी दिलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.